नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दुपट्टा किलर महानंद नायकान ख्यास्त कमी करपाक न्हयकार दिल्ले शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दिले हायकोर्टात आव्हान. हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस. ईडी सीबीआयचो भाजपान केलो दुरुपेग. विरोधकांक सोपोवपाचोय केलो यत्न. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप. काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक सुरवात. मीन येरादारी सुरू जावची म्हणून दिवचल ट्रक धनियांचे उपजिल्लोधिकाऱ्यांक निवेदन. खाण कंपन्यांनी शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे म्हणून केली मागणी. सुर्ला सत्तरी इको टुरिझम कॅम्प साइट प्रकल्पाचो प्रस्ताव. गोंय राना उदरगत महामंडळाच्या प्रकल्पा खातीर यत्न. जीटीडीसी कडल्यान टेंडर जारी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात चालूच. सावर्डेच्या एकल्याक अटक. दीपश्री सावंताक फोंड्या पुलिसांनी दुसऱ्या एका प्रकरणात केली अटक. दीपश्रीक एका दिसाची पुलीस बंदखण. आणि मुख्यमंत्री पदाचे निवडीत आपली कसलीच आडखळ ना. महायुती एकठांय. बिरेस्तारा महायुती पक्षांची दिल्लीत मोदी शहाच्या हाजेरेत निर्णयाक बसका. एकनाथ शिंदेची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दुपट्टा किलर महानंद नायकान आव्हान दिला. महानंदान ताची ख्यास्त कमी करपाची मागणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाकडेन केल्ली. पूण मंडळान महानंदाची शिक्षा कमी करपाची विनवणी भायर आयली. याच निर्णयाक ताणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. ह्या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक नोटीस जारी केल्या. फाटले फावट जेन्ना महानंद फर्लोचेर बंद खणींतल्यान भायर आयिल्लो तेन्ना ताणें आपली ख्यास्त कमी करची अशी विनवणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळा कडेन केल्ली. पूण मंडळान ताची विनवणी भायर मारिल्ली. ह्याच निर्णयाक ताणें हायकोर्टात आव्हान दिलें. महानंद सद्याक खुनाच्या 2 प्रकरणांनी जल्मठेपेची ख्यास्त भोगता. दुपट्टा किलर म्हणून फामाद असलेलो महानंद नायक परत एकदा चर्चेन येयलेलो आसा. महानंद नायकान हायकोर्टान एक अपील केल्या. ही अपील जावन आसा ती म्हटल्यार फाटी सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डान त्याची प्रीमॅच्युअर रिलीज जी आसा ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली. आनी ह्याच ऑर्डरीक चॅलेंज करपाक महानंद नायकान हायकोर्टान अपील केल्ली. आयज हायकोर्टान ह्या अपिलीचेर नोटीस काडल्या गोवा गव्हर्मेंटाक. आनी ह्याच्या फुडलो जो निकाल आसा हो हायकोर्टान लागतलोच. पूण ताच्या पयलीं आनी एक तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता ती म्हटल्यार महानंद नायक हो फॉरलॉगाचेर फाटले कांय दीस भायर आसलो आनी तेन्नाच ही अपील जी आहा ती हायकोर्टान केल्ली. महानंद नायकाचेर सद्या केसीस चालू आसा. तितूंतले एक केसीची जी शिक्षा ती पुराय जाली आनी फुडले 2 केसीस आसा तेजेर एक 13 वर्साची आनी एक 15 वर्साची अशे 2 शिक्षा ताका जावपाच्यो आसा. आनी तेच्या पयलीं सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डान तेची जी प्रीमॅच्युअर रिलीज आसली ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली. आनी तेकाच चॅलेंज महानंद नायकान हायकोर्टान दिला. आनी ती अपील जी आसा हायकोर्टान ती ग्राह्य धरून गोवा गव्हर्मेंटाक हायकोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक नोटीस जारी केलेली आसा. ह्याची फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. मिनाची येरादारी सुरळीत करून अर्थीक संकश्टांतल्यान आमची सुटका करात अशी मागणी दिवचलच्या ट्रक धनियांनी केल्या. दिवचल ट्रक धनी संघटनेन बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळून आपल्या मागणेचें निवेदन दिलें. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे. तशेंच सरकारानूय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचें अशें संघटनेन मागलां. पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून फाटल्या 8 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. देखून ट्रक धनी अडचणीत आयल्यात. बुधवारा दिवचल ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम गांवकर आनी सरचिटणीस सुभाष किनळकार हांच्या फुडारपणा खाला ट्रकवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन दिलें. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे. तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशी मागणी संघटनेन केल्या. केलें जालां गेली 12 वर्सां आनी गोंयांत सबंद गोंयांत मायनींग बंद आसा. त्याच प्रमाणे बिचोले मायनींग बंद आसा.
पण बंद असल्या कारणान जे ट्रक जे असले आमचे सगळे रेल्वेचे ते ट्रक आयडल असले आणि ते ट्रक आयडल असल्या कारणान त्या टायमार गेली 12 वर्सां आनी विविध अशा सोर्सांसून म्हणटा ते आमी एक त्रास सहन केले आणि म्हणटा ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना परत ते आमी ट्रक जे आहा पळय ते सगळे उबे केले जे फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेजेर आणि ह्या माध्यमांतसून आमी ट्रक उबे केले आणि ते काम स्टार्ट केलें. आयज विशय असो आहा की जे ग्रामस्थ आसा पळय पिळगोवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सप्लायर आसूं बाकीचे तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोड आडयल्लो आसा आनी ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाले म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचे पडटले की आमकां बाबा आमचें फुडें भवितव्य कितें ह्या गाडयांचें फुडें भवितव्य कितें जावं आमचें भवितव्य कितें तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यांनी विनंती करता की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार तरफान तेंच्यांनी मानून म्हणटा योग्य असो निर्णय घेवन म्हणटा ही मायनूय चालू जावपाक जाय तितून इनकम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता हेजेर प्लस गव्हर्मेंटाकूय तेचो रेवेन्यू मेळटा बाकीचे जे सगळे हें आहा पळय बाकीचे ते हेंकाय तेचो फायदो आसा तेन्ना हेका लागून बेगीन बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट जावचो अशी आमची विनंती आसा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी विनम्र असून विनंती केल्ली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हितूनसून न्याय मेळचो. पूण जेन्ना कामगारान स्ट्रायक केल्लो तेंच्यांनी 2021 18 कितें तरी स्ट्रायक जेन्ना केल्लो 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली आमी ट्रान्सपोर्ट हाडयल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले तरी सुद्दां आमचेच ते भाव आमचेच गांवचे म्हणून आमी टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी तांकां सपोर्ट केलो 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो उब्यो दवरल्यो म्हणजे 2.5 म्हयने आमी उबे दवरले आमच्यो गाडयो की तांकां तेंचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो. पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता तांकां मागीर ते भितून गेले तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो पूण 2.5 म्हयन्याक आमकां कितें दिलें कंपनी आमकां 1 रुपया मेळोंक ना. पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले तेंचो विशय पयलींसून पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसा प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय आमची लोनां आसा आमी कितें करपाचें आतां त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा पळय कोणी जे आडयल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय तें कंपनी दितली कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ली आहा ऑलमोस्ट पॉझिटीव आहा कंपनी तांकां दिवपाक त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय रान उदरगत महामंडळाच्या फुडारपणाखाला सुर्ला सत्तरीच्या रानात आता इको टुरिझम कॅम्प सायट प्रकल्प सुरू जातलो अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हिणे दिल्या. या प्रकल्पाक लागून सत्तरीच्या पर्यटनाच्या बाबतीत उदरगत जातली तशेंच थळाव्यां खातीर नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशेंय तिचें म्हणणें. या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरणाची जतनाय करतना आमी लोकांक सैमा कडेन जोडून दवरपाचो यत्न करतले अशेंय देवियान सांगलें. प्रकल्पाची खाशेलेपणां इको फ्रेंडली निवास वेवस्था कॅम्प सायटीत पर्यावरणपूरक वस्तूंचो वापर करून कॅबिन्स आनी तंबू उबारतले सैमाचे ट्रेल्स आनी ट्रेकिंग पर्यटकां खातीर सैमाचो मार्ग झाडां आनी जनावरांचेर मार्गदर्शन सुकण्यांचें निरीक्षण सुकणी मोग्यां खातीर खाशेली सुकणी पळोवपाची सुवात आनी सुकण्याचेर मार्गदर्शन थळाव्या लोकांचो सहभाग थळाव्या लोकांक सांस्कृतीक कार्यशाळांनी वांटेकार करून रोजगाराची संद निर्माण करतले संवर्धन शिक्षण केंद्र रान संवर्धनाचे म्हत्व आनी शाश्वत पर्यटन पद्दती विशीं जनजागृताय करपी केंद्रां उबारतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दीपश्री सावंताचे आनीक एक कॅश फॉर जॉब प्रकरण उक्ताडार आयलें.
सावर्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हणून 10 लाखाची तोपी घाली. या प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंड्या पुलिसांनी अटक केली. उपरांत तिका JMFC न्यायालयांत एका दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. सावर्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हूण 10 लाखाची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन दीपश्री सावंताक अटक केली. जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात तिका एका दिसाची बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. जाल्यार दीपश्रीन मुथूट फायनान्सान सुमार 20 ते 25 लाखाचे कर्ज घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. मजगती योगेश कुंकळीकाराची I-20 आनी श्रुती प्रभुगांवकाराची स्विफ्ट गाडी फोंड्या पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाच्या परिसरात आसा. जे जाग्यार कॅश फॉयच्या प्रकरण अनेक घटना घडल्यो आनी कितलेशे जाणां अटक जाली आनी त्या संदर्भात जी श्रुती प्रभू गांवकार हिका अटक जाल्ली कॅश फॉयच्या प्रकरणात तिजी जी स्विफ्ट कार आसा ती पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा. आनी दुसरी म्हळ्यार दीपश्री सावंत हिकाय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली. आयज ती विंदोडकराच्या केसीक ती आयज पुलिसेन अटक केल्ली. तिका आयज रिमांडा खातीर व्हेल्लो. तेन्ना तिका एक दिसाचो रिमांड पुलिसेन न्यायालयान दिल्लो आसा पुलीस कोठडीचो. आनी तिसरी जो आमचो राजेश कुंकळकर आसा तो सद्याक रिमांड जामिनाचेर सुटलेलो आसा आनी तेजी जी गाडी आसा I-20 ती हांगा पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा. जे दीपश्री सावंत जे हिणी मुथूट फायनान्स फोंडा हितून 20 ते 25 लाख भितर लोन घेतलेले आसले आनी ताका लागून ते भांगारूय बी फोंडा पुलिसांनी तिका दिवची न्हू म्हणून अशें निवेदन कोर्टाक केल्लें आनी त्या नुसार ती भांगारूय ते सीज केल्ले आसले. जेन्ना आयज मुथूट फायनान्स आपली खंय तरी लोन बुडटलो म्हणून तेणी हायकोर्टान जेन्ना अपील केल्ली आनी केस फायल केली की आमची हें करची म्हणून की भांगरूय तेन्ना ती केस भायर मारली आहा अशें फोंडा पुलिसांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्री पदाक म्हजी कसलीच हरकत ना. आपूण कितेंच ताणून धरूंक ना. मुख्यमंत्री पदाचो निर्णय भाजपान घेवचो. तो आपले सयत शिवसेनेकूय मान्य आसतलो अशें एकनाथ शिंदे हाणें सांगलें. महाराष्ट्रात महायुतीक कौल मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न लोकांक पडिल्लो. हे फाटभुंयेर शिंदेन आपलें म्हणणें मांडलें. आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में. हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है. हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं. इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है. इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी. और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है. आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है. हम भी महायुति के कौन लीडर है, NDA के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है. तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया. सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है. आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी. और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है. ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है. गोंय राज्याक बेळगांव सावन भाज्यांची पुरवण जाता. देखून फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांणी बेळगांव बाजाराक भेट दिवन भाज्यांच्या दर्जाची तपासणी केली. मडगांव शारांत वाडपी कोयराची समस्या सुटावी करपाक नगरपालिका अपयशी थारल्या.
कोयराचो विलो लावपाक जमना म्हणूनच सोनसड्याच्या कोयराक पालिकेचेच कर्मचारी उजो लायतात असो आरोप रॉक फर्नांडिसान केला. मडगांव शारांत सध्या कोयराची समस्या उप्रासल्या. राज्यातली ए श्रेणी प्राप्त जाल्ली नगरपालिका आसून लेगीत कोयराची समस्या मडगांव पालिकेक सुटावी करपाक जमना ही धक्कोदायक गजाल जावन आसा अशी खंत आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकारान उक्तायली. सोनसड्यावेल्या कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा अशें ताचें म्हणणें. आज ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या नांवार कितें करता, सगळ्यांक फटयल्या भशेन फटयता. कित्याक आमी वॉर्डान क्लिनिंग करता, आमकां वॉर्डान लेबर घालतात, वॉर्डांतल्यान आमी तातूंत तरेकवार प्रकारचे म्हणजे पानां म्हणनाका, ग्रास म्हणनाका, विविध प्रकारचे आमकां कितें कितें थंय मेळटा ती निवळ करता. आतां ते निवळ करतकीर ते म्हणटा आमकां व्हरपाक उडोवपाक मेळना. कित्याक सोनसड्यार म्हणटा तो आमकां सांगला की बंद करा म्हणून, थंय हायकोर्ट मॉनिटर करता म्हणटा, जावं आनी कितें सांगता म्हणटा. अशें आमकां विविध प्रकारची कारणां सांगता. हीच कारणां आमकां ते पयलीं सांगताले. म्हणून हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफीक विचारिल्लें की जर तर तूं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जाल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इतलेंच करप हें तुका लागता काय हे घेव बाकी सगळ्यो गोश्टी तुमकां येता काय म्हणून. फक्त डोर टू डोर गार्बेज व्हेलो आनी डोर टू डोर गार्बेज व्हरून थंय खंय तरी डंप मारलो. ताजो आतां तुमी हांगा पळयलां आसतलें, आतां म्युनिसिपालिटी फाटल्यान थंय कितलो डंप आसा. असो तरेकवार कडेन डंप दिश्टी पडटा. तरेकवार कडेन सेग्रिगेटींग सारकें जायना. सेग्रिगेटींग म्हणूनय एक प्रोसेस आसा तो, कळ्ळें तुमकां. हो हें सगळें जें पळय आसा हें केन्ना जावप. हातून चेअरपर्सन जो आमी हाका निवडून दिता तो हे सिरियस आसा काय. कोयराचो विलो लावपाक जमना म्हणून सोनसड्याच्या कोयराक पालिकेचेच कर्मचारी उजो लायतात असो आरोप रॉक मास्करेनस हांणी केला. कोर्टा वचून कोर्टा डायरेक्शनान सगळें काम करपाक लायलें तेरे पूण ते आजून सुद्दां कांय मतीन घेयना. व्हेरी लेटली आमी थिंगा एक पेटिशन देखून घातलो. आमी हेका म्युनिसिपालिटीक एक पेटिशन घातलें म्हणजे थिंग जें सोंसड्यात चलता ते वेवस्थीत कांय चलना, थिंगा बरे भाशेन कांय चलना. ऑल मिसमॅनेजमेंट. आनी हितून सगळे राजकारण समज चोवपा वचत जाल्यार somebody is making money out of all these things. There is a lot of corruption that is happening. Basic जो facility जो लोकांक प्रोवाइड करपा जालो मॅनेजमेंट ऑफ दीस ड्राय वेस्ट, कित्याक वेट वेस्ट जो पडो कितें आहा तो सगळो काकोरो वयता. 17 tons approximately daily dry waste collection जाता, out of which 10 tons is sent to काकोरा. जे 60 tons डेली मॅनेज करपाक म्युनिसिपालिटी एक क्लास म्युनिसिपालिटी को जायना समज जाल्यार हे राजकारण तेणी सोडून वचपाचें आनी रिइलेक्शन करून दुसऱ्या मनशांक हाडून हे दुसऱ्या हातीक दिवपा पडटा दिसता म्हाका. दिस इज ऑल करप्शन विच इज हॅपनिंग इन द म्युनिसिपालिटी, इन द मडगांव म्युनिसिपालिटी. एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन थिंगा फायर फायटींग मशिनरी आसपाक जाय आशिल्ली. उज कसो पेटपाक शकतलो जेन्ना फायर फायटींग मशिनरी, जेन्ना एफिडेवीट दिता कोर्टाक हायकोर्टाक की फायर फायटींग थिंगा मशिनरी आहा म्हणून, आनी फायर फायटींग मशिनरी कांय युजार जायना. इट मीन्स टू से देन इट्स डिलिबरेटली बीन डन. इट्स डिलिबरेटली डन सो दॅट जें पळय तेका मिसमॅनेज पळय जालो पळय तेका सारकें करपा जायना ते उज गायला आनी काबार करून उडयला. दिस इज एनवायरमेंटल हजार्ड टुडे इफ यू गो टू सी. It looks like that this is all being deliberately done to hoodwink people because they can't manage it anymore. They should raise their hand and they have to say that this they cannot no more manage this stuff. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक. ESI हॉस्पिटलांत एके बायलेक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्या प्रकरणात दोतोर विश्वजीत फळदेसाय हांचे विरोधात मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. 15 फेब्रुवारी 2023 सुनैना देसाय हिका उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. उपचारा वेळार दोतोराच्या हलगर्जीपणाक लागून सुनैनाक मरण आयलें म्हणून ताच्या घरच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केली. मात पुलिसांनी तांची कागाळ नोंद करून घेवंक नाशिल्ल्यान सुनैनाच्या घरच्यांनी मडगांव प्रथम सत्र न्यायालयात धाव घेतिल्ली. ह्या उपरांत न्यायालयान मडगांव पुलिशेक कागाळ नोंद करून घेवपाचे आदेश दिले. मडगांव पुलिसांनी काल डॉक्टर विश्वजीत देसाय हाजेर सेक्शन 304A हाच्या अंडर कंप्लेन रजिस्टर केली आसा. विश्वजीत देसाय हे पयलीं ESI हॉस्पिटलाचे इन्चार्ज आशिल्ले आनी 15 फेब्रुवारी 2023 एक बायल सुनैना देसाय
घोडेमोडोड शेड्डेची ती जेन्ना आपल्या पोटाचें ऑपरेशन करपाक आयलें त्या दिसा तिका आपणाक मरण आयलें. जेन्ना ऑपरेशन जालें ताच्या नंतर तिका मरण आयलें. ताका लागून ताच्या घरच्यांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक कागाळ रजिस्टर केली हलगर्जीपणाची. पूण तेन्ना पुलिसांनी ही कागाळ नोंद करून घेतली ना. ताका लागून ताच्या घरच्यांनी मडगांवच्या प्रथम वर्ग न्यायालया भितर एक अर्ज दाखल केलो आनी हाचेर तपास करचो म्हूण कोर्टा कडेन मागलें. आपल्याक न्याय दिवचो अशें म्हूण मागलें. ताचे नंतर 9 ऑक्टोबर 2024 मडगांव प्रथम वर्ग न्यायालयान मडगांव पुलिसांक आदेश दिलो की ही जी केस आसा हलगर्जीपणाची ही रजिस्टर करची आनी हाचो तपास करचो. त्या प्रमाणे काल मडगांव पुलिसांनी ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी आतां हाचो तपास जातलो. विश्वजीत फळदेसाय हे ईएसआय हॉस्पिटलांत म्हणजे ते 2023 ईएसआय हॉस्पिटलाचे हेड आशिल्ले. ताचे नंतर तांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. आतां सद्याक मडगांव पुलिसांनी ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी ही केस आतां इन्व्हेस्टिगेट जातली. गोंयच्या पिढी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव. गोंय सोड नाजाल्यार जिवेशी मारपाची धमकी मारबडे केल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्लो रोहन हरमलकाराक सशर्त जामीन म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान मंजूर केलो. 30,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर ताची सुटका जाली. तशेंच 10 दिसां खातीर हंड्रून पुलीस स्टेशनात हाजेरी लावपाक सांगला. तशेंच दुर्गादास मोरजकर, नितेश कुमार आनी गुरुदीप हांचोय जामीन मंजूर केला. सर 2 दिसां पयलीं जो अंजुना आरपोरा हांगासर डिसिजन हय आयज ती ऑर्डरीक दवरलेली. काल तांकां प्रोड्यूस केल्लेले. पुलिसांनी तांकां 3 दिसाचो रिमांड मागलेलो पूण कोर्टान तांचो रिमांड रिजेक्ट केल्लो आनी आयज तांची बेल ग्रांट जाली 4 जाणांची आनी ऑन सर्टन कंडिशन. श्युरिटी 30,000 आनी पर्सनल बॉन्ड 30,000 आनी 1 लोकल श्युरिटी फॉर ऑल फोर. हे इतक्यानूच थांबोंक ना. आमकां म्हाज्या क्लायंटान म्हाका इन्फॉर्म केला की ते कंप्लेनंट आसा पळय ते इनलिगल म्हाज्या क्लायंटाक सायटीचेर डिस्पोजेस करूंक सोदता. पूण आमी हेचेर लिगल एक्शन घेतले. आमी हांगा इतल्यानूच उगी रावचे ना. हेंचेर लिगल एक्शन घेतले. ते आमकां कशें इनलिगल डिस्पोजेस करूंक सोदता पळय तेची म्हाज्या क्लायंटाक रोहन हरमलकर. नाव दे आर रिलीज. ना ते रिलीज जाले चौगूय जाले. So what was the major argument to get the bail? मेजर आर्ग्युमेंट्स म्हणजे ती कंप्लेनूच फॉल्स आसलेली. ती फॉल्स आसलेली कित्याक ते जी प्रॉपर्टी आहा पळय ते पोजेशन घेवंक सोदताले. ते अनलॉफूल पोजेशन डिस्पोजेस करून म्हाज्या क्लायंटाक रोहन हरमलकर ते तेंचे फुलफील जावना. पूण आयजूय सकाळी येयल्ले सायटीचेर 15 जाण फोर्सफूल पोजेशन घेवपाक. ते पोजेशन आमचे जे सेक्युरिटी गार्ड आसलेले पळय तेंच्यांनी ताका पोजेशन दिवंक ना. सो जशें तुमी म्हटलें की फोर्सफुली पोजेशन घेवपाक एज द अदर पार्टी जो आसा तो शेअर होल्डर आसा 50%. सो वॉट मेड दॅम टू डिस्प्यूट अँड टू हॅव अ असॉल्ट? डिस्प्यूट म्हणजे जे म्हाजे पार्टीक 50% येवपाक जाय पळय ते दिवंक सोदिना. फोर्सफूल पोजेशन घेवंक सोदता आपल्या कडेन. जेचेर म्हाजे पार्टीचेर रायट आहा 50% आहा ते आमी कशें अनलॉफुली जावं इनलिगली पोजेशन तांकां दिवचें. जे कितें आसतलें पळय ते आमी लिगल एक्शन घेतले तेंचे. तुम्ही क्रॉस कंप्लेन बी घालतली तेचेर? ऑलरेडी आसा. अजून मेरेन पुलीस आमी कांय एक्शन घेवंक ना तेचेर. पळोवया पुलीस केन्ना एक्शन घेतले तेचेर आमच्या कंप्लेनीचेर. सत्तरींतल्या सालेली हांगा काळजाक पीळ काडपी घडणूक घडली. बुधवारा सकाळीं 6:30 वरांचेर सुमाराक रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो अंदाज ट्रक चालकाक येवंक नाशिल्ल्यान ट्रक चालकान गाडयेचेर नियंत्रण सोडून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक धपको दिलो आनी झाड मोडून ट्रकाचेर पडलें. ह्या अपघातान रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवाक आगताक मरण आयलें. हो ट्रक होणाचो. सुदैवान ट्रक चालकाक कसलीच दुखापत जाली ना. रस्त्यार बेवारस गोरवां बसपाचें प्रमाण हें दिसान दीस वाडत आसा आनी ह्या प्रकारा खातीर कितलेशेच अपघात जाता आनी तेतून मनशाचे तशेंच गोरवांचे सुद्दां प्राण वयता. अशाच प्रकारचो अपघात आज सालेली सत्तरी हांगासर जालो. जेन्ना ट्रक होंडा सत्तरी हांगासर वयतालो तेन्ना सकाळी 6:30 सुमार सालेली सत्तरी हांगासर ट्रक पावलो तेन्ना रस्त्यार अचानक गोरवां पळोवन ट्रक ड्रायव्हराचो हांगासर ताबो सुटलो आनी सायडीच्या झाडाक वचून तेणी जोरदार धडक दिली. ही धडक इतली मोठी आसली की तेतून झाड आसलेले ते उन्मळून ट्रकाचेर पडले. तशेंच एक बैल सुद्दां ह्या अपघातान ठार जाल्लो आसा.
बाकीची गोरवां असली ती सुदैवान वाचली, तशेंच ड्रायव्हर सुद्दां हांगासर वाचलेलो आसा. वेळार जेन्ना वाळपी अग्निशामक दलाक हेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अग्निशामक दलान तातडीन वचून रस्त्यार तशेंच ट्रकार पडलेले झाड हे सायडीक काडलेले आसा. तशेंच हे सकाळचो टायम असल्या कारणान रस्त्यार हे झाड पडले, ताका लागून वाहनाची सुद्दां मातशी कोरडी जाल्ली. मात झाड जेन्ना सायडीक काडले तेन्ना रस्तो सुरळीत केल्लो आसा. ह्या प्रकाराची तपास होंडा पुलीस करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. व्यंकटेश प्रभुमोनी या बिल्डराकडल्यान फटवणूक जाल्ल्या म्हापशेच्या लोकांनी बुधवारा जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली. बिल्डराकडल्यान नुकसाण भरपाय घेवन ते पयशे आमकां दिवचे म्हूण ह्या लोकांची मागणी आसा. बिल्डरान उबारिल्लो प्रकल्प अर्दकुटो आसा. ताका ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रूय मेळूंक ना. दुसरे वटेन रेरानूय बिल्डराक प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यान दंड घाला. ताची रक्कमूय ताणें फारीक केल्ली ना. दुसरे वटेन लोकांक पयशे दिवपाक आसा ती वेगळी गजाल अशें लोक सांगतात. हे आमी जे सगळे आसा ते प्रभू चेंबर्स बिल्डींग म्हणून म्हापशा आसा, ते वादग्रस्त बिल्डींग सगळ्यांक खबर आसा की त्या बिल्डिंगेचे आमी युनिट होल्डर. आणि थंय ते डिफेक्टीव बिल्डींग आमकां तो जेन्ना घे म्हणटालो बिल्डर तेन्ना आमी ते घेवंक ना. आमी ताका सांगलें तुजो फॉल्ट आसा तो रेक्टिफाय कर, जाल्यारूच आमी बिल्डींग घेतली. पुणून तो सेवरल ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां परत विनवण्यो करून सुद्दां त्या बिल्डरान कशेंच आमचें आयकूंक ना. शेवटी आमकां रेरान वचचें पडलें आनी रेरान मागीर आमच्या सायडीन केस जाली ती. आज आमी तिका विचारूंक आयले जाल्यार तिका आमी ती म्हणटा दीस इज पार्ट ऑफ प्रोसिजर म्हणटा. आमकां आतां कळना खंय असलो प्रोसिजर आसा की एकदां शोकॉज नोटीस परत शोकॉज नोटीस दिता. अरे तुमी ताका एकदां शोकॉज नोटीस दिल्ली तेन्ना ताणें कांयच रिप्लाय करूंक ना. मागीर सेकंड शोकॉज नोटीसीक ताणें कितें तरी रिप्लाय केला, तोय बी सारको म्हणजे तो रिप्लाय कोताकूच धरपाचो ना असलो रिप्लाय ताणें दिल्लो आसा. आनी तरी आसतना तुमी ताका चान्स दिता. तिणें तरी आमकां आश्वासन दिलां, कित्याक आमी आतां शेवटचें तिचें आश्वासन हें लास्ट आश्वासन अशें मानता. नाल्यार फुडल्या फावटी आमी हांगा तिच्या दारानूच धरण्याक बसतले. तिणें सांगलां फुडल्या 8 दिसांत आपूण ताका आपयता, कित्याक ती म्हणटा नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे ताका आपोवन ताका विचारूंक जाय कितें तांचे प्रोसिडींग्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.